बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर निर्णय जालो। ह्या बसकेत कोविडा खातीर 12 लॅब टेक्निशियन नियुक्त केल्यात। तशेंच मंत्रिमंडळाच्या बसकेत गोंय पंचायत कायदो, गोंय मोटर वाहन कायदो, कारखाने आनी भाजपक कायदो दुरुस्तीक मंत्रिमंडळान मंजुरी मेळ्ळ्या म्हण माहिती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। आयच्या कॅबिनेटान जी डिसिजन जाली ती पयली समोर दवरता। आयचो पयलें डिसिजन जितून ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेंट लॅबोरेटरी टेक्निशियन फॉर द कोविड-19 हाच्या खातीर जवळपास 12 लॅबोरेटरी टेक्निशियन हे एसिस्टंट आनी टेक्निशियन अशें म्हणून आमी BSc टेक्निशियन घेतलेले आसा। ताज्या उपरांत देर इज अन अमेंडमेंट टू द बिजनेस ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द एलोकेशन ऑफ द रूल फॉर 1987 PPP हेतूंतल्यान आमी कन्वेंशन सेंटर एनी PPP प्रोजेक्ट आनी पॉलिसी रिलेटेड मॅटर्स टू द रिस्पेक्टेड PPP वो फायनान्स बजेटाच्या अंडर PPP हेड आशिल्लो ताज्या सकयल हाडलेले आसा। तिसरो निर्णय देर इज एन अप्रुवल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर द सेंट्रल एक्ट 1947 आमी कॅबिनेट डिसिजन जाल्ले ते बिल म्हणून असेंब्लीक वतले। Approval for the amending of the contractual labor regularization of the Abolition Act 1970 Central Act 37 of 1970 amendment जालो कॅबिनेटान तो बिल जावपा खातीर असेंब्ली खातीर। ताज्या उपरांत गोवा प्रिव्हेन्शन एंड डिफेन्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1988 हातूंत अमेंडमेंट बिल 2020 ताज्या खातीर आशिल्लें। ताज्या उपरांत गोवा मोटर व्हेहिकल टॅक्स अमेंडेड बिल 2020 हाच्या खातीर अमेंडमेंट आशिल्लो। गोवा पंचायत ग्रामसभा मिटिंग्स अमेंडमेंट रुल्स 2020 वो फक्त आतां पर्यंतचे ग्रामसभेचे सगळे प्रोसिडींग्स हे पयलीं डायरेक्टराक वयताले ते आतां फक्त BDO खातीर वयतले आनी बाकीचो पंचायत एक्टांतले कांयच बदल आयच्या हितून ना। द फॅक्टरीज गोवा अमेंडेड बिल 2020 हाका अमेंडमेंट आशिल्लो ऑर्डिनन्स घेतलो बिल जावपा खातीर वतलें। The Goa Agriculture Produce Marketing Development and Regulation Amended Bill 2020 amendment जाल्लो बिल जावपा खातीर असेंब्ली खातीर वतले। इन्क्रीज इन कन्वर्जन फीस आमी 2016 म्हणजे लँड कन्वर्जन चार्जीस जे आशिल्ले हे फक्त 10% वाडयता आफ्टर 4 years कन्वर्जन चार्जीस म्हणजे हो बारीक मनशाचे जर आसा जो आपली लँड कन्वर्ट करूंक सोदता ताज्याच खातीर 10% इन्क्रीमेंट आफ्टर 4 years। Ex post facto approval for the expenditure sanction works taken up by the public works department in government building complex revenue departmentaची बिल्डिंग आसा एटा धार बांदोडा ताजो एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवपा खातीर आशिल्लें। ट्राफिक सेंटिनल स्कीम ही आतांच्या घडीक जी नोटिफाय जाता ती अभ्यासान दवरलेली आसा। ताज्या उपरांत एक गव्हर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट वन कमिटी फॉर एडवायजिंग द गव्हर्नमेंट ऑन द वेरियस मॉडेलिटीज एंड कमिशन्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेगवेगळी जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टर्शरी केअर सेंटर्स कॅन्सर केअर सेंटर ही वेगवेगळी जी आसा ती कशा पद्दतीन रन करची ताज्या खातीर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा। त्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ द ICU व्हेंटिलेटर जे आमकां 200 व्हेंटिलेटर्स जे आशिल्ले ते परचेज केले एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवला खातीर आयिल्ले। हे आयचे सगळे कॅबिनेटाचे आयचे निर्णय आशिल्ले।